देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो। ताचे वरवीं सगल्यांनी बाबा दौडचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो। तो आपणाकूच उजवाड न्हय आसलोलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलोलो। खरो उजवाड म्हणल्यार सोब संवसारांत येतलो समेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता। जुवांची गवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जिदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजालेम तावन पाठयलें तेन्ना ताणें उतकेपणीन सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय। आनी ताणें तांकां म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय। तूं आमी रावतात तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना। तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआन म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात। असो अरण्यात एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव। तांकां फारिसेवांनी पाठयलेले। ताणें तिजे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआन प्रतिपाल केलो, हांव उदकां स्नान दितां हें खरें, पूण तुमी वळखो नासलेलो एकलो तुमचे मदीं आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना। हें बेतायनेंत जॉर्दानाच्या पलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलेलें।